बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भाव भयणांनो, मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवर 18 ओळ 20 अशें आमकां मेळटा. दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत, थंय तांचे मदें हांव आसां. एकामेकाचे आत्मीक यात्रेंत सांगात दिवंक मागणें एक बलिश्ट हातयार. देवाचे उतराचे दिशेन आमी जेन्ना एकामेकाच्या गरजांक आडखळी आनी प्रस्नां पासत मागता तेन्ना जेजू सवें एकामेकाचो एकवट बांदून हाडटा. तर ह्या वेळार एकामेका पासत मागून हो जेजू बरोबर एकामेकाची भाव भयणां कशीं मागण्यांत वेळ सारूंक सगल्यांक कुरपेन भरलेलो वेळ आवडेता आनी माये मोगाचो येवकार दिता. आयज आमच्या मागण्याचो विशय जावन आसा, देवाची खुशी करतात तीच म्हजो भाव आनी भयण आनी म्हजी आवय. देवाची खुशी करतात तीच म्हजो भाव आनी भयण आनी म्हजी आवय. मार्कूचें शुभ वर्तमान आवेसवर 3 ओळ 35. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवर 6 ओळ 30 आनी 8. जेजू म्हणटा, म्हजी खुशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गांतान देंवलां. दर एके घडयेक आपल्या बापाची खुशी करूंक जेजूचो हुस्को जालो आनी हेंच दर एका पाटलावदारान केल्लें जेजूक जाय. हाका लागून आयचो आमचो विशय देवाची खुशी करून जेजूची भाव भयणां जावया. सगल्या वेळार आनी सगल्या वस्तूंनी देवाची खुशी करूंक आनी जेजूची भाव भयणां कशीं जिवंक आमकां कुरपेन, बळान, जाणवायेन आनी शक्तीन बरोवन आमचो मोगाळ जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे मुखार हाजीर आसा. आमी ताका भावार्थान आमची मान बागावून ल्हानविकायेन आनी खालतिकायेन जेजूक नमस्कार करुया. सगलीं बसुया आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतले. R4 बापाच्या एकल्याच पुता. R4. बापाच्या एकल्याच पुता Sorgincha bolistrasa Sorgata devunailai Samsarat matogalai Namaskar tuka kota Mogamto tuka dita Namaskar
दिता वाटसुरांक स्वर्गार रस्त्यार बुकीचे सोंपले सुस्कार उंड्याचे घेतले रूपणे जालोय तूच जेवण आमचे नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता दादोशी बाबा मोदी जाता तर कालीस तुझे आंगासोर तुझी सोरशी मुरगोटात कालसामची नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता उत्पत्तीच्या पुस्तकान आदाम आनी एव देवाच्या उतराक खालती रावंक चुकतात तेन्ना सर्वेस्परा देवाचे नोदरे मुखावेलीं तीं लिपतात. पातक म्हणल्यार देवाचे नोदरे सरशिल्लीं खोड चोरप. पूण देव पातकांक पडटल्या मनशाक सोडिना. देव आदाम आनी एवेचे सोदीक वेता आनी आदामाक विचारता, तूं खंय आसाय? आदाम खंय आसलो तो देव बेस बरो जाणा आसलो. पूण देव ह्या प्रस्नांतल्यान आदामाक ताच्यो करण्यो आनी देवा सरशिल्लो तो पयस गेला हें नियाळूंक आमंत्रण करता. मनीस देवाक खालतो रावंक चुकता तेन्ना ताचो परिणाम आसताच आनी हें देव आदामाक आनी एवेक तशेंच त्या सोरपाक उगडास करता. तितलेंच न्हय, आदाम आनी एव ताच्या पातकाची एकामेकाक गुन्यांवकारी करतात. पातकाच्या खोणांत आसतना स्तोत्रकार 119 स्तोत्रांत एकामेकाक गुन्यांवकार करचे बदलेक ओ देवा सोरशिल्ली पयस वेचे बदलेक आमचें पातक वळखून सायबा तूं म्हाका पाव म्हूण देवाक उलो करूंक फावो म्हूण उगडास करता. तर थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी खंय चुकल्यांत ओ दुसऱ्यांक आमी गुन्यांवकारी केल्यांत जाल्यार नियाळुया.
देवाची खुशी ताच्या उतरांतल्यान आमकां थावी जाता. सोम्या जेजू, तुज्या उतराक फावो तो वेळ आनी जागो आमच्या जिवितांत आमी दिवंक चुकल्याव आमकां बोगोस. जेजू सगल्या वस्तूंनी आपल्या बापाक खुशाल करूंक वावुरलो. सोम्या जेजू, आमच्या आगवडायेंनी, ताळण्यांनी आनी ओस्कोतायेंनी आमी आमकांच दादोशी करूंक वावुरल्यांत आमी चुकल्याव आमकां बोगोस. जेजू दर एका गरजेवंताच्या जिविताचे परिस्थितींत मिसळ जालो. सोम्या जेजू, थोडे फावटी फकत आमच्या नांवान आनी नेसनांनी आनी आमी क्रिस्तांव. एकामेका सवें जायते फावटी तुजे चालींत आमी जिवंक आनी तुजीं भाव भयणां जावंक आमी चुकल्याव आमकां बोगोस. आमच्या पातकांचें दूख धरून ह्या वेळार आमी गीत गायतल्याव. आय 3 देवा सोल्लो हांव पयस गेला. आय 3. देवा सोलो हांव पयस गेला, आतां तोरी लागीं सोदता. पातकां वाटो जायत्यो चोरला, आतां तोरी परतून येता. जायतीं वर्सां पातकांत भोंवला, आतां तोरी ओळखून घेता. भाव भयणाची माफी मागता. ल्हान व्हड पातक हांवें केला, बोगस म्हूण हांव आतां मागता. पातक मोची भितर रिगला, पातकां दुखून आतां दवरता. देवाची खुशी पाळून आपल्याची भाव भयणां जावंक जेजू आपल्या पाटलावदारांक उलो करता. तर ह्या वेळार चितान आनी मोगान देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावुया आनी सगलीं उबीं रावुया. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. 23 ओळी 31 ते 35. जेजूची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सोरलीं आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलोलो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय
आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुका सोदतात. आनी ताणें तांकां असो पोतिपाळ केलो. म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवतणी बसलेल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खुशी कोतात तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचे न्हू, क्रिस्ती जिविताच्या मार्गार आमी सगलीं जेजूचीं भाव भयणी. पूण आपलीच भाव भयण कशी जिवंक कितें म्हत्वाचें तें जेजू आतांच आयकल्ल्या वाचपांत आमकां सांगता. जेजू एका घरांत येता आनी ताणें तांकां आपयनासतना लेगून जायतो लोक एकवटता. इतलो लोक की जेजूक आनी ताच्या शिसांक सारको विसव लेगून घेवंक वो जेवंक वेळ मेळना. आयलोल्या सगल्या लोकां सवें जेजू एक बरो गवळीत जाता, कित्याक लोक आपल्याची पिडा हुस्के कोंती घेवन ताच्याशी येतालो म्हूण जेजू जाणा आसलो. जेजू हे तरेन आपल्याचो वावर फुडें व्हरतालो देखून 3 तरेचो लोक जेजूक 3 तरेनी पळयता. लोकांची उरपोंच ताका आयकूंक आनी ताच्या कडल्यान पेकोवणी घेवंक आशेतालीं. हो लोक जेजूक आपल्याचो सोरवंडार कसो पळयतात. धर्मशास्त्री जेजूक देंवचार बसलोलो मनीस कसो पळयतात. आनी निमाण्या भागान जेजूची आवय आनी ताची भाव भयणी हुस्क्यान भरून ताचे सोदीक वो ताका घरा व्हरूंक येतात. पूण तीं थंय येवंक खरें कारण कितें काय? जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवोर 5 ओळ 1 आनी आवेसवोर 7 ओळ 53, 50 आनी 3 जेजू आपूण देवाचो पूत म्हूण परगोडटालो. तर ताच्या परगोटणेक लागून धर्मीक फुडारी जेजूचेर आड उपरासलोले आनी ताका वायट करीत म्हूण तांकां ताचो हुस्को जाल्लो. जेजू पोरचेक शिकयतना कोण तरी ताका ताची आवय आनी भाव भयण सोदतात म्हूण उतर पाठयतात. हे घोडेक आपल्याची भाव भयण कोण ती जेजू शिकयता. देवाची खुशी कोतात तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. तर हो नियाळ फुडें व्हरूंक हांगासर आमी एक घोडणी आयकुया. मायकल नांवाचो एक व्हड धोंदेकार आसलो. जिवितांत ताचे लागीं सगलीं संवसाराचीं सोंपेपणां आसलींत.
तरी पूण जिवितांत कसलें तरी उणेपण तो भोगतालो. एक दीस एके मिसाचे भेटेन जिवितांत देवाची खुशी पाळप अदीक म्हत्वाचें म्हूण प्रवचनांत ताणें आयकलें. मायकलान जिवितांत एक गोट निचोव केलो. आपल्या जिविताचो हेतू देवाच्या येवजणे प्रमाणें सोदून काडूंक आनी ते प्रमाणें आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक. अनाथाच्या आनी जाणट्याच्या घरांनी आपल्याचो वेळ आनी सेवा तो दिवंक लागता. कोण नासलेल्यांक ताच्या पांयांचेर उबी रावंक तो तांकां आदार करता. दुसऱ्यांच्या जिवितांत ताचे सेवेंतल्यान खुशालकाय येता ती पळोवन ताचें काळीज संतोसता. आपले हे नवे जिविताचे यात्रेचेर नियाळ करून एक वस्त ताका थावी जाता ती म्हणल्यार देवाची खुशी करप म्हणल्यार न्हूच फकत इगोर्जेक वचप वो मागणें करप, पूण देवाच्या उतराक जिवितांतल्यान जबाब दिवप. मायकलान गरजेवंताच्या जिवितांत मोगान आनी सेवेंत मिसळ जावन देवाच्या उतराक जबाब दिलो आनी हे वरवीं देवाची खुशी पाळून जेजूचो खरो भाव जावंक वावुरलो. देवाच्या उतराक जबाब दिवप, जेजू भाशेन गरजेवंताच्या जिवितांत मिसळ जावप, हे तरेन देवाची खुशी पाळप हें मायकलान आपल्या जिवितांत नियाळ्ळें. हीच दिशा देवाच्या उतरांतल्यानूय आमकांय आयज मेळटा. तर आमच्यांनी कितें करूं येता? म्हज्या मनांत दोन कल्पना येतात. पयले सुवातेर आमी बोरवोसाचे यात्रेकार जावं येतात. बोरवोसाची यात्रा करून आमचो भावात जिवो दवरुया. ही बोरवोसाची यात्रा चालू दवरूंक म्हाका आनी तुका आयज जेजूचो उलो. आमच्या जिविताचे यात्रेन सुखाच्यो आनी दुखाच्यो, सोंपेपणाच्यो आनी अवघडायेच्यो, बरेपणाच्यो आनी अस्कोतायेच्यो घडण्यो आसात. आमच्या जिविताच्या घडींतल्याक आमी वेंगोवंक आनी अदीक करून आमच्या अस्कोत आनी अवघड घडींतांनी पवित्र आत्म्याक आमी उलो करून आमची यात्रा बोरवोशान आमी करुया. दुसरे सुवातेर जेजून केलें तशेंच आमी करूंक वावरुया. ह्या वर्सा आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेची दोबाजीक दाखोवणेंत भाग घेतला. जेजून केलें तशेंच आपल्या जिवितांत करूंक सान फ्रांसीस शावेराचो हावेस जालो. देवाच्या उतराचो संदेशकार तशेंच देवाचो संदेश गरिबांक, गरजेवंतांक, बारायलोल्यांक आनी जांकां जेजूची वळख पावूंक ना तांकां तो दिवंक वावुरलो. आमच्या जिवितांत असल्या वस्तूंनी जेजू परी देवाक खुशाल करूंक आमचो आवडो जावं दी. अदीक करून जेजूचे सेवेचे, काकलुतीचे आनी भोगसणेचें मन घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत
जिवीत आमी जिवुया. ह्या पोरी देवाची खुशी पाळूंक एकामेकाक खोरी भाव भयणां आमी जावुया. आमेन. तर मोगाच्यानो, देवान आमकां जायत्यो संदी दिल्यात. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबान, आमच्या समुदायांनी, आमच्या गांवांत, आमच्या समाजांत आमी एकामेकाची भाव भयणां कशीं वावरूंक, एकामेकाक पावूंक, आनी हे आमच्या जिवितांत आमी जायते पावटी देवाचे कृपेन आदारान आमी केलां. तर ह्या वेळार देवाचे उपकार आठवून, देवाक आर्गां दिवन आमी गीत गायतले. E4 देवाक आर्गां दिवया. E4. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वासुया, देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वासुया. Voibo tuka, voibo tuka, ekas gloria Deva. Ulpuni ben arganita, tuci mogal porza. Devak arga divuya, devak din vasuya, devak arga divuya, devak din vasuya. Akash pritum tuven rotsliai, oi tuts di sabaltai, rotsna modi amkai rotsliai, tuci korung seva. Devak arga divuya, devak din vasuya, devak arga divuya, devak din vasuya. आपल्याक भावार्थान उलो मारतल्यांचे मागणे देव सदांच आयकता. हेच बरवशान थोडी आमची मागणी देवा मुखार उबारुया, आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्तां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोत्तां तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोत्तां तुका. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान
तुजी सोमतीचो हांव मोग करतां. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराक म्हत्वाचो जागो दिवंक आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपलें गवळीक कार्य पाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण देवान तुमच्या मनाची नवसोडणी केल्या त्या प्रमाणे चलात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी न्हय आपल्यापणाच्या नेमा प्रमाणे, पूण देवाच्या आत्म्याच्या आदारान आनी जाणवायेन राजकारण चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देवाची खुशी कोतात तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. क्रिस्ती मनशां कशीं आमच्या जिविताचे चालीन आनी सगळ्या वस्तूंनी देवाक खुशाल करूंक आमी वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. वचात सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान फोरगुटात. वेगवेगळे आमचे आपोणे, वेगवेगळो आमचो वावर, सगल्या वेळार सगळे सुवातेर जेजूचो संदेश आमी एकामेकाक आनी अदीक करून गरजेवंतांक आनी कोण नासलेल्यांक जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या काळजा मनांत आसलेली आमची खासगी मागणी ह्या वेळार आमी जेजूच्या पांयाची दवरुया. जेजूची भाव भयण कशी जिवंक ताणें शिकयलेलें मागण्यांतल्यान आमी ह्या वेळार बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.